नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। मुख्यमंत्र्यांची मंत्र्यांबरोबर बसका, लोकसभा पोटवेंचणूक मतदारसंघांच्या परिस्थितीचो रिव्ह्यू, निमाणे खिणांची स्ट्रॅटेजी, वेंचणुकेत युतीच्या एकवटाचे शिनाल दिवपाचे यत्न। बाबूश मोन्सेरात पीडी आणि गोवा फॉरवर्डांतल्यान भायर देवलो पणजे वेंचणुकेक सुत्रा म्हणटा बाबूश चलो काँग्रेसीत, ब्रेस्तारा समर्थकांक घेवन पणजे शक्ती प्रदर्शन। सर्गेस्त मुख्यमंत्री पर्रीकराची सपना पुराय करूंक लोकसभेत पोटवेंचणुकांनी बीजेपीक जैतिवंत करात, गडकरीचो उलो, एमजीपीक बंधू प्रेम बादले, स्वार्थापुरत्या काँग्रेसी बरोबर गडकरीची टिका। मडगांव लोहिया मैदानार काँग्रेसीच्या सार्दिनाची सभा, सभेत नोटबंदी, स्पेशल स्टेटस, मायनिंग बंदी, कोळशाच्या प्रदूषणावेल्यान मोदी सरकाराचो पंचनामो। गोंय केंद्र सरकारान गोयचे मायनिंगाचेर कोर्टात आपूण जावन एफिडेविट घालचे, 23 एप्रिल मेरेन मुजत, नाजाल्यार मुख्यमंत्री आनी मंत्री काब्रालाच्या दारार ठाण, मायनिंग फ्रंटाची शिटकावणी। आणि वेंचणुकेच्या नावान सरकारी कचेऱ्यांनी सामसूम, रिकाम्यो खुर्च्यो, बोटार मेजपा इतलो स्टाफ, कोण ड्युटीर आसा कोण ना, कचेरेच्या नोटीस बोर्डार नावां मारची, एक्टिविस्टांची मागणी। संतोष ट्रॉफी सेमीफायनल शुक्राराक गोंयाक पंजाबाचे आव्हान, गोंय फॉर्मात आशिल्ल्यान पंगडाक बरेपैकी उरबा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान बुधवारा सगळ्या मंत्र्यांबरोबर बसका घेतली। बसकेक अपक्ष आणि गोवा फॉरवर्डाचे मंत्री आशिल्ले। लोकसभा आणि पोटवेंचणुकांनी परिस्थितीचो रिव्ह्यू आणि निमाणे खिणांचे स्ट्रॅटेजीचेर बसका जाल्या। दोनूय लोकसभा आणि विधानसभेचे तीनूय सीट बीजेपी काडटा म्हूण खंय मंत्र्यांनी उत्तर दिलां। युतीच्या एकवटाचे शिनाल दिवंक ब्रेस्तारा सगळ्या मंत्र्यांबरोबर सीएम पत्रकार परिशद घेतलो। खूप हांव चार्ज घेतलो पण आजुनी मिनिस्टरांक घरांक मेळूंक नाशिल्लो, जस्ट मेळपाक आपयल्लो। बाकीचे रुटीन डिस्कशन्स कित्याक कोणाचें उदक येना आनी कितें येना ते डिस्कशन्स हे सगळें जालें। CM had called for a meeting just to speak issues if there are any, understand what the departmental other issues are. कोड्या वेळा काय करून काय मेळना, but just a normal interactive meeting to understand what it is. आता ना election strategy काय ना. Just informal, we met all of us, all the ministers, and had an informal discussion with the Chief Minister, basically on the Lok Sabha election. All of us to work harder to ensure victory of both the candidates in North and South, and each one discussed the issues that are there and how to take things forward. It is not specifically for any purpose as such, but obviously since elections are around the corner, we will discuss about elections. No, it was regarding different works, because since elections are around the corner, everybody is concentrating on election. That does not mean we keep all the works in limbo. Honorable CM has told that he is going to address a press conference jointly with all alliance partners. So that was his discussion, and the strategy to win both the seats and all the 4 by-elections. Press conference Fala tomorrow morning. पणजे वेंचणुकेचे तयारेन देविल्ले बाबूश मोन्सेरातान पीडीए गोवा फॉरवर्ड सोडले। पणजे पोटवेंचणुकेची स्ट्रॅटेजी थारावंक ताणें पणजेच्या नगरसेवकांची बसका आपयल्ली। पणजे सीट काडटलो जाल्यार बाबूशाक काँग्रेस जाय, बीजेपीक वडोवंक जाय जाल्यार काँग्रेसीन तेंको दिवचो म्हूण बाबूश कांय दिसा फाटीं उलयल्लो। सुत्रां म्हणटात तो काँग्रेसीत चल्लो। बाबूशाचे ब्रेस्तारा पणजे समर्थकांक घेवन शक्ती प्रदर्शन। Yeah, I resigned from the Greater Panjim PDA and from Goa Forward Party also. Decision किती आहे तुमचं कसे contest करपाचे पणजी party? Now I am contesting as independent. I am looking for a support from the Congress party. Congress. So you are not joining Congress? So far, we have not come to that decision. Proposal consultation? Maybe, but I am still asking for their support basically. Independent व्हायच्यापेक्षा Congress is a better option. We will see. No, we will decide. I will decide tomorrow. So no decision yet. No decision yet. I have called my supporters tomorrow morning at 10 o'clock, basically to show our strength as far as Panjim is concerned. But we intend to go to Panjim tomorrow.
दुसरे वटेन ताळगांव पंचायतीची वेंचणूक तेंकल्या. वॉर्ड 3 बाबूश पॅनलाचो आग्नेल सांतान सिरील दाकुन्ना बिनविरोध जिखलो. आतां 28 एप्रिलाक 11तले 10 वॉर्डांत वेंचणूक जातली. बुधवारा 15 जाणांनी उमेदवारी अर्ज फाटीं घेतले. 3 नंबर वॉर्ड सोडून उरिल्ल्या 10 वॉर्डांनी एकूण 28 उमेदवार उरले. ताळगांव पंचायत वेंचणुकेची फिल्डिंग लावन बाबुशान पणजे पोटवेंचणुकेचेर लक्ष दिलां. ब्रेस्तारा सकाळीं समर्थकांची मिटींग घेवन तो पणजेंत शक्ती प्रदर्शन करतलो. सुत्रां सांगतात शक्ती प्रदर्शन करून तो एक वेळ काँग्रेसीक जॉयन जावंक शकता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सर्गेस्त मुख्यमंत्री पर्रीकारान पळयल्ली सपनां पुराय करपाक गोंयच्यान लोकसभा आनी पोटवेंचणुकांनी बीजेपीक जैतिवंत करात म्हूण नितीन गडकरीचो उलो. दयानंद सोपटे खातीर ताची सांजे मांद्र्या सभा जाली. एमजेपीक बंधू प्रेम बादले आनी इतिहास सांगता की जांकां बंधू प्रेम बादले ते सोंपले. मोगोन काँग्रेसी कडेन युती केल्या ती विचारांची न्ही फक्त स्वार्थापुरती म्हूण गडकरीची टिका. की गोव्यामधल्या सरकारच्या मागे माझं स्वतःचं लक्ष आहे आणि हे सरकार चांगलं चाललं पाहिजे. गोव्याच्या जनतेला न्याय मिळाला पाहिजे. गोवा हे सुशिक्षित सुसंस्कृत लोकांचा गोवा राज्य आहे. मनोहरच्या स्वप्नातला गोवा त्यांनी सुरू केलेली ही सगळी कामं ही पूर्ण करणं आणि ही पूर्ण होणं हीच मनोहर करता सगळ्यात मोठी श्रद्धांजली ठरणार आहे. माझी आपल्याला विनंती आहे की यावेळी श्रीपादला देखील आपण प्रचंड मताने विजय करावा. ते एमजीपीची काहीतरी आता काँग्रेसला सपोर्ट दिला सुधीर ढवळीकरांनी. त्यांना मी सांगितलं होतं की तुम्हाला जर आमच्याबरोबर राहायचं तर युतीचा धर्म करा, सांभाळा. आता लग्न आमच्याशी गेलं आणि घरातच राहायला तयार नाही. आता भाजप युती झाली, तुम्ही आमचे पक्ष आहे. मग आता आम्ही जर भाजपचं उमेदवार दयानंदजींना उभं केलं तर त्यांच्या विरुद्ध तुम्ही उभे राहाल तर मग तुम्ही आमच्या युतीला अर्थ काय राहणार. मी त्यांना समजावून सांगितलं की तुम्ही एक तर युतीत राहत असाल तर एक तर दयानंदजीला सपोर्ट करा, आपल्या सगळ्या ठिकाणी भाजपला सपोर्ट करा आणि तुम्ही जर युतीच्या विरोधात उभे राहिले तर मग जय श्रीराम, मग आम्हाला तुमचा रामराम करावा लागेल. पण ते बंधुप्रेमात अडकले. आपला इतिहास असाच आहे की बंधुप्रेमामध्ये किंवा नातेगोत्यात जर अडकलं तर माणसाचं राजकारणामध्ये माती झाल्याशिवाय राहत नाही. त्या दिशेने ते गेले. त्यामुळे माझी आपल्याला विनंती आहे की त्यांच्या व्यक्तिगत स्वार्थ आणि म्हणून गोव्यामध्ये अस्थिरता असते. तुम्हाला माहिती आहे गोव्यातलं राजकारण कसं होत असतं आणि म्हणून या अस्थिरतेतून स्थिरतेकडे जायचं असेल तर या विधानसभेमधून दयानंदजी आमचे सोपटे उमेदवार आहेत. एक विधानसभा इकडे तिकडे फरक पडत नाही, पण गोव्याच्या विकासाकरता स्थिर सरकार पाहिजे आणि स्थिर सरकार जर पाहिजे असेल तर विधानसभेतला एक एक आमदार महत्त्वाचा आहे. जर संख्या कमी झाली तर मग बाकीचे लोक खूप त्रास देतात आणि त्यांना सांभाळता सांभाळता मुख्यमंत्र्याला विकास कामं करायला वेळच मिळत नाही. आणि म्हणून स्थिर सरकार करायचं असेल तर भाजपची ताकद वाढली पाहिजे आणि संख्या वाढली पाहिजे. ते वटेन मडगांवां लोहिया मैदानार काँग्रेसीचो दक्षिणेतलो लोकसभा उमेदवार सार्दिनाची सभा जाली. सार्दिनान नोटबंदीचो इश्यू काडलो. नोटबंदी हो खंय फक्त मोदीचो राजकीय विरोधकांच्या पयशांचेर वेंचणुके पुरतो स्ट्रायक. हुलपलो आम आदमी. गोंयाक स्पेशल स्टेटस दिवपाचें मोदीचें उतर. म्हारगाय, मुरगांवचे कोळशाचें पोल्युशन, गोंयच्या मायनिंगाचोय विशय सभेत आयलो. गोंयच्या खासदारांक प्रधानमंत्र्याचो अपॉइंटमेंट मेळना म्हूण सार्दिनान धजाय मारली. नोटबंदी केली, सांगले सगळी ब्लॅक मनी पोटी येवपाची आसा आनी त्या दिसांनी तुमी तो टीव्हीचेर पळयल्ले जाय आमचो दुर्गोड लोक लायनीन आसा. थोड्यांक लायनी मदें गारोयच पडटा. एक दीस हांवें गोंयांत कोणाक विचारलें, अरे तुगेले कितें पयशे आहले ते कन्वर्ट केले? सर म्हणून दिसांचे 2 दीस च्या पिलो ना, चाये 500 जाला, लायनी गेलो कडेन बंद जाता. असले दीस लोकांनी काढले, लोकांच्यो नोकरी गेल्यो आनी लोक सफर जाले. पूण सांगपाक कित्याक केलो ताणें नोटबंदी? फकत बीजेपीची ब्लॅक मनी आसा ती कन्वर्ट करपाक आनी यूपी
इलेक्शन आहली काँग्रेस, SP, BSP, तृणमूल हे कडेन पयशे ना जावपाक आनी फकत BJP कडेन पयशे आसून तिका जिखपाक आनी ते जिखले फोटीन जिखले UPक नोटबंदीच्या नांवान ते जिखिल्ले आसा. पूण हांव एक विचारता 3 खासदार आहले ते बरे लोक आयले प्रायम मिनिस्टर मेळपाक 10 दीस 12 दीस ते रावले नेती काम जालें ना पूण ताका अपॉइंटमेंट मेळूंक ना प्रायम मिनिस्टरा कडेन हे दुर्दैव जावन आसा. काम सॉल्व करपाचें दुसरें पूण हे कडेन अपॉइंटमेंट मेळूंक ना गेलो. वोस हे BJPचे खासदारांनी केल्ले आसा. पयलीं ती ज्वारी बांदल्या आनी आयज पर्यंत जेन्ना हांव ज्वारीचेर म्हज्या मोटरान बसता तेन्ना हांव देराचेर हात दवरता. कितका म्हणल्यार कासल्या पाटकून मोडली जाल्यार पडली जाल्यार हांव तरी पळोवन वतलो म्हूण हांव पवतेन हात दवरून रावता. सादीन म्हणटा तो तुमकां नवो न्ही. तुमी फाटले 2 फावटी 3 फावटी तुमी म्हाका निवडून दिल्लो आसा. हांव हुंय गेल्यार लोक म्हणटा सर तुवें केल्लें ते इल्लें उरलोलें आसा ते हांवें सांगलें ताका ते देवान म्हाका परतें करपाक दवरलेलें आसा. हांव जरूर कोण दाखयतलो म्हणजे वस्तू. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. गोयचे मायनिंग आशिल्ले तशेंच जाग्यार घालूंक गोंय आनी केंद्र सरकारान सुप्रीम कोर्टात आपूण जावन एफिडेवीट घालचें म्हूण गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंट मागता. 23 एप्रिल मेरेन सरकारान कांयच हालचाल केली ना जाल्यार 24 ते 25 एप्रिलाक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी मंत्री निलेश काब्रालाचे दारार बसतले. फ्रंटाची शिटकावणी. फ्रंटाचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्याक 3दा मेळून आयले. आम्ही दोनूय गव्हर्मेंटा कडल्यान रिक्वेस्ट केला, तेंचे कडेन डिस्कशन्स करून तांकां सांगलेलें आसा की तुमचे एफिडेवीट हे प्रॉस्पेक्टीव वचपाक जाय. स्टेट गव्हर्मेंटान चीफ सेक्रेटरी कडेन आमचे जेन्ना डिस्कशन जालें तेन्ना ताणें ते एग्री केल्लें आसा. मायन्स सेक्रेटरी ताणें एग्री केला. एफिडेवीट घातल्या नंतर गोंयचो सिनियर कावन्सीलची केस लडोवपा खातीर कोण तरी सिनियर कावन्सील अपॉयंट करपाक जाय. जर 23 तारीख पर्यंत ते कांय करिना जाय कारण आतां इलेक्शन कोड हे ते गोश्टी आसात. 24-25 तारीख आमी काब्राल आनी चीफ मिनिस्टर दोगोय मायनिंग बँडांत आसल्या कारणान तेज्या घरा कडेन वचून बसतले. मायनिंग डिपेंडंट हे वेंचणुकेंत कोणाक मतां मारपाची ते फ्रंट सांगचो ना. जाणे ताणें खंय थारावचें. आमी लोकांक एक्सप्लेन करून सगळें सांगलेलें आसा आनी लोकच निर्णय घेतले. आमी सांगपाची आतां गरजच उरूंक ना कारण इलेक्शन जें आसा तें ऑलरेडी लोकांनी मायंड जाल्ली आसा लोकांची कोणाक वोटींग करप आनी लोक तितले हुशार आसात. आमी स्पेसिफिकली कोणाक सांगपाक वयचे ना कारण आतां कोड आसा बाकीच्यो गोश्टी आसात. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. वेंचणुकेच्या नांवान सरकारी कचेऱ्यांनी सामसूम. खंयचे कचेरेंत वचात रिकाम्यो खुर्च्यो आनी बोटार मोजपा इतलो स्टाफ. कामाक गेल्ले कडेन विचारल्यार लोकांक एकूच जाप स्टाफ गेला इलेक्शन ड्युटेर. हिस्ट्री एक्टिविस्ट संजीव सरदेसायन प्रकरण अतिरिक्त वेंचणूक अधिकाऱ्यां मेरेन पावयलें. खंयचे सरकारी कचेरेंतलो कोण इलेक्शन ड्युटेक आसा आनी कोण ना ताची नांवां नोटीस बोर्डार मारची म्हूण ताची सुचोवणी. ह्या इलेक्शन प्रोसेसान खंयच्याय गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसान जर गेले जाल्यार आमकां सांगतात की हे स्टाफ कोणूच बशिल्ले नासता आनी ते सांगतात की इलेक्शन ड्युटीचेर आसा म्हणून. पूण आतां हांवें आय हॅव मेट द एडिशनल इलेक्टरल ऑफिसर एंड ताका सांगलां की प्लीज एक सर्कुलर काड की जे पळय ऑफिसान गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसान कोण इलेक्शन ड्युटीचेर आसा तांची नांवां थंय बोर्डार लावची आनी ते खंय आसता ते. आनी इनफॅक्ट त्या लेटरान अशेंय बरयलां की जे कोण पळय इलेक्शन ड्युटीचेर ना तांचीय नांवां मारची म्हणून. कारण खंयच्याय ऑफिसान गेले जाल्यार ते मेजार सांपडनात आनी विचारलें जाल्यार सांगतात इलेक्शन ड्युटेक गेल्या म्हणून. सो दीस इज द रिजन वाय आय हॅव गिवन दीस. कंप्लेन केला तुम्ही का? इन रायटींग आय हॅव गिवन विथ एन एक्नॉलेजमेंट आनी ताणें सांगलां ही वॉज व्हेरी पॉझिटीव ऑन दॅट आनी ताणें सांगलां दॅट ही वील एक्शन ऑन दॅट. फायर ब्रँड पाद्री कोसे सावंत वादग्रस्त राजकीय सेरमावाचेर दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्या कडेन बिनशर्त माफी मागली. ह्या फुडें असल्यो गजाली करचो ना म्हूण खंय ताणें उतर दिलां. ताच्या सेरमावांक लागून कोणूय दुखावला आसत जाल्यार ताणें खंय उक्तावन बिनशर्त माफी मागल्या म्हूण जिल्लोधिकारी अजित रोयान प्रुडंटाक सांगलें. पाद्री कोसे सावंताचे राय इगर्जींतले सेरमावाचें प्रकरण बीजेपीन वेंचणूक आयोगा कडेन पावयल्लें.
We received a complaint that the parish priest has made an inflammatory speech. We went through it and then we approached priest for a statement. Additional Collector Agnello Fernandez, he himself went to inquire into it, and the priest has admitted that yes, he had made that statement in the fit of emotions, and he is realizing that it was a mistake and he is regretting it. And at the same time, he has tendered an unconditional apology to all those who have been hurt by his statement, and he is saying that now he will keep a good conduct and he will not hurt anybody's sentiments, and he has extended his cooperation for smooth and fair conduct of elections. लुधियानात चालू आशिल्ले संतोष ट्रॉफी सर्तीचे सेमी फायनलीत शुक्रारा गोंयाक यजमान पंजाबाचे आव्हान आसले. ग्रुप एत गोंय 10 पॉइंटां सयत दुसरे सुवातेर उरले जाल्यार पंजाब ग्रुप बी चे निमाणे गेमीत कर्नाटकाक 4-3 गोलांनी हरोवन जैतिवंत जावन टॉपार उरले. दुसरे गेमीत सर्विसीस कर्नाटका आड खेळटले. गोंय आपल्यो सगळ्यो ग्रुप गेमी बरेपैकी खेळिल्ल्यान कोच समीर नायकाच्या मार्गदर्शना खाला पंगडात पेजात उर्बा आसा. गोवा आड पंजाब संतोष ट्रॉफी सेमीफायनल शुक्रारा सांजे लुधियानात जातली. हे मॅचींत कोच समीर नायकाच्या पंगडा कडच्यान जैताची अपेक्षा गोंयचे फॅन्स दवरतले. हाचे कारण म्हळ्यार पोरू गोंयान पंजाबाक 4-1 गोलान धाडायल्ले. पोरू मात गोंय आर्मांदो कोलासोच्या मार्गदर्शना खाला सेमीफायनलींत सुद्धा पावूंक अपेक्षीत हारिल्ले. अंदू गोंयान ग्रुप फेजींत कन्सिस्टंट कामगिरी केल्या. पयलेच मॅचींत ग्रुप ए जैतिवंत सर्विसीसा आड 1-1 ड्रॉ मेळ्ळे उपरांत गोंयान उरिल्ल्या 3 गेमीत जैत जोडले. दिल्लीक 4-2 हरयले. ओडिशाक आनी मेघालयाक 2-1 गोलांनी मारले. फक्त कमी गोल डिफरन्साक लागून गोंय सर्विसीसा फाटल्यान दुसरे सुवातेर आयले. दोनूय पंगडांचे 10 पॉइंट जाल्ले. ग्रुप बीत पंजाब 9 पॉइंट घेवन टॉपार उरले जाल्यार कर्नाटका 7 पॉइंट सयत दुसरे सुवातेर आयले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हे बुलेटिन हांगा सोंपता. खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.